ओला इलेक्ट्रीक गाडयो विकपी कंपनीन फोंडेच्या एका तरणाट्याक फटयला खंय. ह्या तरणाट्यान फोंडेच्या शोरूमांतल्यान ओलाची एक स्कूटर बूक केल्ली, पूण दितना शोरूमवाल्याने आपल्याक भलतोच मॉडल दिलो म्हूण तो सांगता. ह्या प्रकाराचेर संबंदीत गाडयेच्या धन्यान तिडक उक्तायल्या. ताच्या गाडयेचो वेगळो मॉडल आसा हे विशीं ताणें शोरूमांत सांगलेय बीन, पूण शोरूमवाल्यांनी ह्या प्रकाराची दखलच घेवंक नाशिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. अशेंच ह्या शोरूमांतल्यान आनी कितलेशेच प्रकार जाले खंय अशेंय ताचें म्हणणें. तेन्ना ह्या प्रकाराचेर मुख्यमंत्र्यान तशेंच येरादारी मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण संबंदीत तरणाट्यान मागणी केल्या. हांवें प्रॉब्लेम असो आसा की हांवें आतां जाले आयज 8 दीस जाले फाटल्या प्रेस्कारा ह्याच शोरूमांतल्यान हांवें ही ओला म्हाजी गाडी घेतल्या. ती बी खंयच्यान कश्ट करून कशी घेतल्या हांवें. तितून हांवें तेचे बँकेचो कितें बँकेनसूनच घेतल्या थ्रू. सो त्या दिसाच्यानूच म्हाका जो इश्यू येवपाक लागला शोरूमांतसून भायर काडटाना. जाफर म्हूण तेंचो आशिल्लो सेल्साचो मनीस, तेणें सांगलो हो इश्यू आमचो सेंट्रलांतल्यान सॉल्व जातलो, पूण 2 दिसान सॉल्व जातलो. सो आमी ते हेजेर आमी नवीन गाडी घेतल्या. सो आमी भायर काडली. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, हो इश्यू सॉल्वूच जायना तेंचो दिसान दीस. जशें मंडे तेंचें जालें, एक मेल घातली तेंकां हांवें मंडे अशें फॉल्ट आसा म्हणून. तशें तेंच्यांनी रोखडेंच कितें केलें, तेंचे स्क्रीन चेंज केली. जेन्ना स्क्रीन चेंज केली तेन्ना सगळी गाडी फूल लो तेंची S1 एअर आसा, लो वेरियंट S1 प्रो, पूण गाडी आसा ही S1 प्रो. स्क्रीनीर दाखयता S1 एअर. तुमी पळोवपाक शकता हांवें कंप्लेंट केल्ली आसा आनी हेजेर बरयल्लें आसा S1 एअर, रजिस्टर नंबर GA05V 9412. ते पळोवपाक शकता नंबर प्लेट तुमी रजिस्टर प्रो आसा. सो आता इशू म्हटल्यार तुमकां गाडी घेतलेल्या म्हणजे तुम्ही जी गाडी तुम्ही परचेस केल्या त्या क्वॉलिटीची गाडी तुमकां दिवना, तुमकां लो क्वॉलिटीची गाडी दिली. बरें, ह्या संदर्भात तुम्ही जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन उलयले तेंचें कितें म्हणणें? ते कांयच एक्शन घेवपाक तयार ना. तेंचो मॅनेजराक हांवें काल म्हाज्या भावाच्या फोना वयल्यान कॉल केलो जाल्यार तो ताका वायट म्हाका वर्ड्स दिले. हांव ते तुमकां तुमच्या फुड्यान हाका मुखार घेयना. हांवें ते ऑलरेडी तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट केल्ली आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा लोकांनी सगळ्यांनी EV गाडी घेवचे, प्रदूशण जाता, त्या खातीर आमी EV एक गाडी घेतली. म्हणून हेजेर कंपनी आमच्या वांगडा येवला फ्रॉड करता सामको अशी, जाल्यार कशी घेवपाची? आनी हितून गव्हर्मेंटानूय फुडें CMान मुद्दम CM प्रमोट करता न्ही, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून कंपनीचे कितें आतां इशू सॉल्व करचो. आमी आसा फोंडेच्या विठोबा देवळा कडेन, ज्या जाग्यार म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हें ओलाचो शोरूम आसा, ओला इलेक्ट्रीक बायकाचो. सो हांगा असो प्रकार घडला की मडकयच्या एका कस्टमरान हांगसरल्यान गाडी घेतलेली. तेणें जी गाडयेची ऑर्डर दिल्ली त्या प्रमाण ताका ती गाडी मेळोंक ना. ताका सामकी म्हणजे तेणें लेटेस्ट मॉडल मागयल्लो, कितले पयशेय भरलेले, पूण ताका मॉडल दितना सामको उण्या दर्जाचो आसा तो ताका मॉडल दिल्लो आसा. त्याची बॅटरीची कॅपॅसिटी जी कंपनीन सांगलेली त्याच्या पेक्षा खूब कमी आसा. आनी हांगा सद्या असो प्रकार तो जेन्ना ते शोरूमान कंप्लेन दिवपाक आयलो, जो फोनार कंप्लेन केली, तो कन्सर्न मॅनेजर जो आसा तो उडवा उडवीची उत्तरां दिता. तो हांगा केन्ना येत ना, मेळत ना. सो खुबशे अशे कस्टमर आसात तांकां ह्या ओला गाडयेचो असो प्रॉब्लम जाता. आनी लोकांनी ज्यो ओला गाडयो घेतल्या सरकारच्या आवाहना खातीर घेतल्या, प्रदूशण कमी करचें ह्या खातीर सरकार प्रमोट करता की इलेक्ट्रीक बायक घेवच्यो. सरकारान खूब कडेन चार्जींग पॉयंट बसयल्ले आसा. जो आपल्या कष्टाची मेहनत जी आसा ते पयशांनी जोडलेले आसा ते हाडून जर अशा तरेची जर सर्वीस मेळटा आसत जाल्यार साहजिकच लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक.